देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आसा. दुसरें वाचप फिलोमेनाक बरयलेले चिटी वेलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. आनी जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे पाटल्यान येनात तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. लूक 14 वोल्ड 27. मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमचे मुखार दोन धाकटुल्यो काणयो दवरता. एक गोपूर वो टावर बांदूंक वेता त्या मनशाची आनी दुसरी झूज करूंक वेता त्या राजाची. गोपूर बांदूंक वेतल्या मनशान आपणाक कितलो खर्च जातलो तें आदी फुडेंच पळोवंक जाय आनी झूज करूंक वेतल्या राजान आपली फौज पळोवन आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना हें आदी फुडें चिंतूंक जाय. ह्यो काणयो सांगून आपलो पाटलाव कोत्तलो जाल्यार आपल्या शिसांनी कितें करची गरज आसा ह्या सगळ्या जमा जाल्ल्या मनशांक तो सांगता. दुसऱ्यांचो आनी आपलोय दुवेस करचो पडटलो म्हणजे दुसऱ्यांक आनी आपणाकूच पाटी दवरून देवाक सगळ्याहून पयलो जागो पयलो मान दिवचो पडटलो अशें जेजू सांगता. दुसरें म्हळ्यार आपलो खुरीस व्हरचो पडटलो, जाय तें सोंसचें पडटलें. आनी तिसरें आपणा लागीं आसा तितलें सोडून दिवचें पडटलें. अशें केल्या उपरांत सा पावलू फिलोमेनाक सांगता तशें शिसांनी सोमयाचेर दवरलेलो भावार्थ पळोवन दुसऱ्यांचोय भावार्थ अदीक गोड जातलो आनी ती अदीक धिरान आनी भिरांती विणे देवाची उतर पडगोटूंक लागतली. जेजूचे शीस जावप म्हळ्यार सोंपें न्हय आनी जे सोंपेपणान जियेतात ते जेजूचे खरे शीस न्हय. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल